जेन्ना एडमिशन सीजन येता तेन्ना एडमिशना विशयी वेगळे वेगळे तर्क काडटात आनी ते मिडिया भितर इश्यू गाजतात. ती मागीर इश्कॉलाची एडमिशन आसूं नाल्यार कॉलेजीची नाल्यार हायर एज्युकेशनाची एडमिशन आसूं. पूण ती गाजतात ती कसली गाजतात ती प्रोफेशनल एज्युकेशन चड अशें आनी चड अशें इंजिनियरींग मेडिसीन फार्मसी ज्यो कोणाक पळय एडमिशन मेळना तेजे अन्याय जालो दिसता तो मिडिया म्हऱ्या वता नाल्यार कोर्टाक वता. पूण लॉ कॉलेज एडमिशन्स ही एक मिडियाक इश्यू जाता आनी थंय सारको प्रोसिजर पाळ्ळो ना म्हूण ताजेर एक बोवाळ जाता आनी ती मिडिया उठोवन घेता आनी ती दैनीक गोमंतकान ती लॉ कॉलेज एडमिशन गोंयची ह्या फाटी तो इश्यू घेतलो. आनी आतां आमी गोमंतक टीव्हीचेर तो लोकांक सारको समजून कळचो म्हूण आमी एक टीव्हीचेर भासाभास दवरल्या. म्हजे बरोबर आसात एडवोकेट अम्मय प्रभुदेसाय आनी आमी दोगी जाण ह्या इश्यूचेर विस्कटावन उलयतले. जेन्ना लॉ कॉलेज एडमिशन हांव म्हणटा तेन्ना हो 5 year डिग्री कोर्स पळय आसा ताजी सुरवात जाली अम्मय 1998 5 year डिग्री कोर्स. या ताजे पयलीं फक्त 3 year जनरल लॉ आशिल्लो आनीक 1998 सुरवात जाली आनी 2012 हो कोर्स आसा तो एक इंटग्रेटेड कोर्स केलो. इंटग्रेटेड म्हणल्यार इट इज BA plus LLB. सो यू गेट 2 degrees एक ग्रॅज्युएट म्हणून येता एक LLB म्हणून येता. आनीक आमी जर तर असो पयलींची जर हिस्ट्री पळयली एडमिशनाची तर ती सामकी वेगळी आशिल्ली. वेगळी म्हळ्यार कशी गोंयाक सिटां आसताली 180 म्हळ्यार गोंयाक 2च कॉलेज आसात. एक सालगांवकर लॉ कॉलेज ती सीट 120 आनीक कार्य लॉ कॉलेज ती आशिल्ली सीट आसा सीट 60. सो 180 सिटां आनी म्हाका दिसता 2014 पर्यंत ही सीट बंद नाशिल्ली. म्हणजे भुरग्यांक आपोवन हाडचें पडटालें मार्केटींग करचें पडटालें बाबा मातशें येयात कित्याक आमकां तितलो स्ट्रेंथ मेळनाशिल्लो. आनीक तेन्ना एंट्रन्स एग्जाम फॉर नेम सेक करताले म्हळ्यार ती करची पडटा बिकॉज ऑफ द बार कावन्सील रूल. कळ्ळें तुका ते 5 year डिग्री कोर्स जो कोण एडमिशन पळय दिता त्या भुरग्यान एंट्रन्स एग्जाम दिवन येया. पूण नॉर्मली एडमिशनां ती 180 सीट आसा जाल्यार टोटल एप्लिकेशन जाताली 120 130. सो एंट्रन्स एग्जाम वॉज जस्ट नेम सेक. सो आतां हो पळय आमी पळय इश्यू पळय गाजता तो एक वेळच्यान लिगल शिक्षणाक बरो म्हणल्यार कसो म्हणल्यार लॉ एज्युकेशनाक आतां डिमांड आसा म्हणून कळ्ळो. सो आतां स्टॅटिस्टिक्स जर पळयले सीट आसात 180 आनीक एप्लिकेशन्स येता सुमार 430 450. ओके आनी त्या खातीर हो डिमांड सप्लाय गॅप जाता आनी इश्यू तयार जाता. सो ही एक बरी गजाल. वायट गजाल म्हणल्यार कितें एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाक अशी इश्यू जावप न्ही. लॉ कॉलेजी खंयच्याय इन्स्टिट्यूशनाक खंयच्याय इश्कॉलांक एडमिशना विशयी अशें कॉन्ट्रोवर्सी जावप न्ही. एडमिशन म्हणजे ती स्मूथ कसो पळय प्रोसिजर पळय आंखला लेट डावन प्रोसिजर प्रमाणे जावपाक जाय. ऑन मेरिट्स एंड लेट डावन प्रोसिजर बिकॉज इट इज नाव द युअर डिमांड इज मोर देन द सप्लाय. या सो ह्या वर्साक ते गोमंतकान ते उक्ताड पळय हाडले तो इश्यू ते अशें म्हणटात की कॉलेजी भितर एडमिशन दिता तेन्ना लास्ट मिनीट रुल्स चेंज केले. सो 2015 साकून हो एंट्रन्स टेस्ट म्हणटा तो सिरियसली घेतात बिकॉज तेन्ना साकून डिमांड आउटस्ट्रीप द सप्लाय. करेक्ट. आनीक कायदो मातसो पाळ्ळो ना. आनीक न्यूजपेपर रिपोर्टांतल्यान असो निश्कर्श येता की जेन्ना एडमिशन पळय दितात फॉर द 5 year फर्स्ट इयर ऑफ द 5 year लॉ कोर्स तेन्ना 50% वेटेज ती क्वॉलिफाय एग्जामी दिवप म्हणल्यार ती हायर सेकंडरी पळय एग्जाम आसता 12वी दिवप आनी 50% वेटेज आसा ती एंट्रन्स एग्जामी दिवप. सो 2015 साकून अशें करत आयल्यात. पूण ह्याच वर्साक लॉ एडमिशन दिता तेन्ना 100% वेटेज दिली ती फॉर द एंट्रन्स एग्जाम. सो आतां 100% वेटेज दिली म्हूण ती चूक जायना. पूण चूक केन्ना जाता की भुरग्यांक हें खबर नाशिल्लें. एप्लिकंट्सा प्रॉस्पेक्टस पळय दिला ताजेर आसा 50% वेटेज फॉर क्वॉलिफायंग 50% वेटेज फॉर द एंट्रन्स एग्जाम. या सो हो एक इश्यू आयला. आनी दुसरो एक इश्यू आयलो तो इज ए क्वेश्चन ऑफ मोरल्स.
दुसरो इश्यू आयलो तो की एक कॉलेजीच्या एक अधिकाऱ्याचो कोणी जर ते एग्जामी जर बसता मागीर ते अधिकाऱ्यान ते एग्जामी पासून आपण पयस रावप द पर्सन शूड रेक्लूज हिमसेल्फ असो एक इश्यू आयला आनी हे टेस्टा भितर हो पळय ह्या वर्सा घेतिल्लो तातूंत भितर तशी जाली ना अशी मिडिया अशी मिडियाक आयला ओके सो अमय तुका कितें सांगपा आसा हाजेर सर कशें आसा आतां तुमी म्हणटा सेकंड इश्यूचेर हांव फर्स्ट घेता की तुका जेन्ना खबर आसा सर पळय हांगा कोणाचेर पर्सनल डिबेट ही न्ही आमचो इश्यू आसा रायट सो इश्यू बेस्ड जर आमी उलोवपाक गेले जर प्रत्येक मनशाक खबर आसा की आपलो इवन आमी आतां कायद्या बाबतीन पळयतात की एक जजा मुखार जेन्ना एक केस येता ती जर ताजी रिलेटिव्साची किंवा तातूंत जर ताजो कोण एपियर जाता तो ताजो घोव आसता किंवा पूत आसता जाल्यार ती ही ऑर शी गिव्स अ नोटीस की बाबा तूं हातूंतल्यान भायर सर किंवा आपूण हातूंतल्यान भायर सरता दॅट इज ओनली सो दॅट एवरीथींग इज क्रिस्टल क्लियर की हें सर कशें आसा जें जाता न्ही तें लोकांकय तितलेंच कळपाय की बाबा निवळ जाता खूब फाटी अशें जावपाक शकता की वस्त निवळ जाता म्हणल्यार घोवानी बायल आसलो जाल्यार जजमेंट घोवा सायडीच्यानच जातलो अशें नेसेसरी कांयच ना पण तरी पसून लोकांक फाल्यां 4 जाणां दिसपाची संभावना खूब आसा की बाबा घोव आशिल्लो म्हणटकीर बायलेन घोवा सायडीच्यान दिले आसता सो ह्या सो पॉयंट असो की एक मनीस जर तातूंत जर इंटरेस्टेड पार्टी आसा ताजो ताणें कुशीन रावप सामकें पूण हाजो अर्थ असो न्ही की तो अधिकारी पळय आसा तो चूक करतलो ना तो अन्याय करतलो असो न्ही पूण ते जे एप्लिकंट्स पळय आसात तांकां दिसपाक जाय की फ्री एंड फेअर जालें ना जाल्यार तो बेश्टे एप्लिकंट्स सो दीस कुड हॅव बीन एवॉयडेड आनी सर कशें आसा जेन्ना तुका खबर आसा की आपल्यालो बाबा पूत हातूंत इनवॉल्ड आसा तुवें 100% युनिव्हर्सिटीक सांगप आशिल्लें की दीस इज वॉट इज हॅपन आपूण हातूंतल्यान 100% भायर रावता बाकीची तुमची कशी आसती तुमी चलोवची नंबर 1 नंबर 2 सर 2017 पळय ऑर्डिनन्स आशिल्लें त्या ऑर्डिनन्साचेर हें सगळें मेन्शन आसा की कशें जावपाचें कितें जावपाचें पर्संटेज कितली आसपाची SC ST भुरग्याची पर्संटेज कितली OBC भुरग्याची पर्संटेज कितली जनरल भुरग्याची पर्संटेज कितली आतां हें ऑर्डिनन्स 17च्यान आसा ते तुका आतां जर सडनली 23 जर तुका ते यूज करीन दिसता जाल्यारय मी एक डावट येता की आतांच तुका हाजी कित्याक याद जाली ना ऑर्डिनन्स कितें ऑर्डिनन्स सर ऑर्डिनन्स अशें आसा की एडमिशन पळय आसा ते 45% जनरल हाजी पळय पर्संटेज आसा ती 45% जनरल कॅटेगरी जाल्यार 45% आसपाक OBC जाल्यार 42 आसपा जाय आणि SC ST भुरग्याक 40% आसपाक सो तू क्वालिफायिंग एग्जाम 12ची एग्जाम देन ओन्ली दे कॅन एप्लाय ओके ओके आणि मागीर उरले ते तुझे 60% तुगे हांगच्यान मार्क्स जातले सो 45 55 50 सो तो एक क्रायटेरिया दुसरो म्हणल्यार सडनली ना ना पण हो पळय ऑर्डिनन्स पळय तूं पळय म्हणटा हो क्रायटेरिया हाजी प्रत्येक वर्सा फॉलो जालो न्ही तो रिजर्वेशन म्हणटा ते आसाच न्ही आसा सो एडमिशन त्या भशेन जातात न्ही हय अदरवायज जातात पण ह्या वर्साक सर कंप्लीट चेंजीस ह्या वर्साक जाल्यो ना ना रिजर्वेशना भितर रिजर्वेशन म्हणटा इश्यू न्ही दिसता म्हाका ह्या वर्साक रिजर्वेशन म्हणटा इश्यू दिसना म्हाका ओके हांवें आयकलां त्या प्रमाणे रिजर्वेशन हो इश्यू दिसना आतां एक मेन कशें जालें आतां ज्या भुरग्यांक एग्जाम आशिल्ली त्या भुरग्यांक सादारणतः 2 काय 3 दीस पयलीं एक ईमेल येता ओके 2 दीस पयलीं की बाबा आतां ही एग्जामिनेशन सिस्टमाची कळ्ळी न्ही आतां भुरग्यांक 2 दीस पयलीं ईमेल येता भुरग्यांक की पेन्सिल कॅरी करात ओके पेन्सिल कॅरी करात आतां सर एग्जामीक जेन्ना तूं एक म्हणल्यार म्हणटा की 100% मार्क्स तुजे एंट्रन्साचे आसता दुसरे तूं म्हणटा जी एंट्रन्स एग्जाम तूं दिवपा येतलो तेन्ना तूं पेन्सिल कॅरी कर आतां तूं पेन्सिल कॅरी कर म्हणप हातूंत रॉंग काय म्हणना ओके पण जेन्ना तूं एग्जाम हॉलांच्यान येवन बसता तेन्ना तूं त्या पेन्सिलीन जे तूं टिक मार्क्स करता हांगा तुजी एंटायर सर तुजी मोटीव एक डावट जाता तुजी क्रेडिबिलिटी डावट जाता त्या मनशाची जेन्ना तूं इन्चार्ज आसा ओके सर ना हांव कितें आसा सांगता खूब कॉम्पिटिटीव एग्जाम आसात जातूंत फक्त मल्टिपल चॉयस टिक करप ओके आतां बँकींग एग्जाम बी जाता
ही पसून ते म्हणटात यू हॅव टू मार्क ओनली इन पेन्सिल. Okay. ताजें कारण वेगळें आसता. ताजें कारण कितें आसता की ते भुरगीं इतलीं बसतात म्हळ्यार 20,000 30,000 भुरगीं बसतात. ना हे पेपर्स पळय आसात मल्टिपल चॉयसाचे ते मॅन्युअली करेक्ट करपा जायनात. सो दे आर एसेस्ड थ्रू टेक्नॉलॉजी आनीक टेक्नॉलॉजी एक्सेप्ट्स द पेन्सिल. Okay. टेक्नॉलॉजी एक्सेप्ट म्हणून ते मुद्दम तशें Sir, कर म्हणटात. सो वॉट आय मीन टू से इज हो चॉयस मल्टिपल चॉयस आशिल्लो. हय मल्टिपल Multiple. चॉईस आशिल्लो. Okay. पण आता हे समज जर अशेंच जर पूण ही आशिल्लें सर, एग्जाम हे हाजो असेसमेंट मॅन्युअली करतात काय थ्रू टेक्नॉलॉजी करतात. म्हज्या मतान तरी हाजो असेसमेंट मॅन्युअली Okay, करता. बरें. आता दुसरें म्हणल्यार तुमी म्हणलें की नंबर्स सर तशे ह्यूज नाशिल्ले. No, huge now. इतले नाशिल्ले To be precise, I think it is in the range of 430 to 435 मॅक्सिमम. applicants. सो 450 भितर Yeah, आशिल्ले yeah, कितें yeah, म्हणटा. yeah, correct. सो तसो न्ही की करेक्शन करपाक प्रॉब्लम आशिल्लो. Okay. दिस वॉज नॉट अ इशू. Okay. सर दुसरें होच समज जर सिस्टम फॉलो जातालो एव्हरी इयर जाल्यारय कांयच issue ओके नाशिल्लो. ओके वॉट यू वॉन्ट टू से इज की हे फक्त हे वर्साकच पेन्सिल म्हणला. हाजी पयलीं सगळें इट वॉज बाय यूज ऑफ पेन. Pen. ओके दॅट इज द इशू. दॅट इज द सर पॉइंट. सो कशें जाता आतां हांगा मागीर सर एक लिंक्स कनेक्ट जाता कळ्ळें. की तूं आसा जो इनचार्ज आसा, तुजो भुरगो आसा जो त्या एंट्रन्साक बसता, 2 दीस पयलीं मेल येता की पेन्सिल कॅरी करात आनी थंय एग्जाम हॉलां येतकीर सांगतात की पेन्सिलीने आन्सर करात. ओके एक जालें. सो परतो तूं सर कसोय जरी जालो इनचार्ज आसलो जाल्यार केलें ना आमी आतां पयलीं उलयले होय. जज आसलो म्हणून. ओके फायन. सो केलें ना जाल्यार सुद्दां एक डावट तूं थंय क्रिएट करून दवरता. जेन्ना तूं डावट क्रिएट करता हांगाच सगळो प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता. सो तूं म्हणटा पळय की रिगार्डींग पेन्सिल कॅरी कर नाजाल्यार हे वेटेज जी पळय चेंज पळय केल्या ती ईमेल धाडली कोणें ती कॉलेजींतल्यान आयल्या ईमेल. खंयच्या. सर एक मिनट क्लॅरिफाय करता. नो जी पळय हांव न्यूजपेपर पळय वाचले हय. तातूंत भितर आसा की दॅट इन्स्ट्रक्शन हॅज कम फ्रॉम द कार्य कॉलेज ऑफ लॉ. This is come from admission coordinator GCLAT GR Kare College of Law Margaon. कळ्ळें. So तुमची बट दॅट कडल्यान इज एप्लिकेबल इन बोथ द कॉलेजीस कित्याक भुरगीं दोनी कडेन बसल्या. हय सर परते आतां भुरगीं दोनी कडेन बसल्या 2 कॉलेजीस आसा. सो अशी न्ही की आतां आमी पयलीं हाजेर उलयले अशी न्ही की दुसरो मनीस ना जो करपाक शकतालो. पूण एक सांग तुवेंच करपाक म्हाका जाय एक आशिल्लें. सांग हांव मातसो डेव्हिल्स एडवोकेट जाता. पेन्सिलेन करपाक लायले हो एक मेजर इश्यू जावपाक शकता. कित्याक तूं पळय म्हणटा की जो अधिकारी पळय आसा मे बी ए स्टाफ ऑफ ए कॉलेज ऑर मे बी द हेड ऑफ ए कॉलेज. नांव घेवप नाका. सो तुका दिसता की अधिकारी एक आपल्याल्या भुरग्याक एडमिशन जाय म्हणून सगळ्याक पेन्सिल केलें जाल्यार इतलो फायदो जातलो म्हणजे इतली डिस्टर्बन्स एक पेन्सिलेन किती अल्टरेशन करपाक सर जाता तातूंत 2 भशेन आसा. एक एडमिशना खातीर. बरें सर तातूंत 2 भशेन आसा. एक म्हणल्यार सिच्युएशन अशें आसा की तुजो भुरगो आसा एडमिटेडली खबर आसा. एक आता इफ सपोज एंटायर एडमिशन प्रोसेस जर कोणाकय जर तर विशिएट करपाक जाय आशिल्लो आनी ताजे खातीर यूज ऑफ पेन्सिल इज डिफरंट मॅटर. बट वी पेपरा आयले ते भशेन द एलिगेशन इज ऑफ ऑन वन पर्सन. सर हांगा विशिएट करपाक गरज नाशिल्ली. विशिएट करपाचें सिच्युएशन हांगा न्ही. सांग. पूण कशें जाता ताजो भुरगो थंय आसा. ओके फायन दॅट इज फायन. सो दुसरें टू एड टू इट तातूंत पेन्सिलीन आन्सर करप जाता. सो हांव तुमकां म्हणटा तशें की वाय आर यू किपींग दॅट डावट देर ओके फायन दॅट हॅज नॉट बीन हॅपनिंग ऑल दीस वायल. फायन. हें चलनाशिल्लें. Fine. तूं सडनली आज करता. आतां लास्टाक फायनली त्या भुरग्याचे लिस्टा भितर नंबर कितलो आशिल्लो. हय. ताजो नंबर 114 काय कितलो तरी आशिल्लो. 114 काय कितें तरी इफ आय एम नॉट रॉंग. त्या भुरग्याक म्हणल्यार कितें तूं आतां तो अधिकाऱ्याचो चलो म्हणटा. अधिकाऱ्याचो भुरग्याचो नंबरय बी बरोच मुखार आशिल्लो. दॅट इज इन द रँकिंग. इन द रँकिंग. सो 60 सिटां मदीं बी ताजें नाशिल्लें. ओके. सो हांगाय बी सर कशें जाता की तूं जेन्ना टू एड टू इट तूं जेन्ना असली करता सडनली जेन्ना तूं पयलें आउट करना ह्यो वस्तू सडनली एट द फॅग एंड तूं हें कितें तरी नवी सांगता. नवी सांगून जेन्ना तूं पेन्सिलीन टीक मार्क करून घेता पॉसिबिलिटी आसा की तूं आय एग्री विथ यू की हे पळय प्रोसिजरल चेंजीस पळय आशिल्ल्यो
त्यो ज्या वेळार पळय भुरगीं पळय प्रॉस्पेक्टस व्हरतात त्या वेळार कळोवपाक आशिल्लो. त्या वेळार कळयलें जाल्यार जाल्यार doubt येना. तयार जायना, बिकॉज प्रत्येक मनीस मेंटली प्रिपेर जाता हय. की हो प्रोसिजर अशें आसतलें म्हणून सो हो प्रोसिजर पळय आसा तो लास्ट मिनिट कळोवपाक जायना. ऑन दॅट पॉयंट आय थिंक दॅट इज फायन. या बट आय थिंक द मेन क्रक्स ऑफ द इश्यू इज की वेटेज जी पळय दिल्या ती चेंज पळय केल्या की 50% वॉज फॉर क्वॉलिफायींग एक्झाम अँड 50% इज फॉर द एंट्रन्स एक्झाम. हे खंयच्याय सर्क्युलरांत ना. इज इज करेक्ट? दिस इज 100% करेक्ट. हें खंयच ना. कित्याक युनिव्हर्सिटीन 1-2 वर्स पयलीं कितें सर्क्युलर धाडिल्लो की द वेटेज फॉर लो एडमिशन्स 100% विल बी एंट्रन्स एक्झाम अशें कितें आसा? नो ना 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 50-50 आसा. 50-50 फायन. हय 50-50 आसा. आनी हें ह्या फाटी नवी जाता. सो ही मेजर चेंज. हय. म्हाका तर दिसता ही मेजर चेंज म्हणटी भुरग्यांक एप्लिकंट्सां पयलीं कळोवपाक जाय आशिल्ली. सर कशें आसता इश्यू परतो येवन हांगाच उरता की तूं इन्चार्ज आसा, तुजो भुरगो आसा, आनी तेन्ना जेन्ना ह्यो चेंजीस जातात तेन्ना एक आय नो. हय तेन्ना एक ओवरऑल एक हें इम्प्रेशन क्रिएट जाता की कित्या खातीर तूं हें केलें, हें कित्या खातीर अदरवायज कित्याक जावचें नाशिल्लें, ह्याच फाटी हें कित्याक जालें. So I would say like this, that in the interest of fair admissions, and so that the whole parents and students perceive that the admissions are fair and proper, and थी भितर कोणाचे खलबती ना, rules should not have been changed Sir, without intimation to the applicants. सर आमी and the दुसरी students. सायडीच्यान घेवया. आतां ताजो ज्या अधिकाराचो जो आसा ताजो भुरगो आसा, Okay. तो आतां एकातलो जेन्युइनली मायट बी ही हॅज आन्सर्ड वेल, ही हॅज Correct, correct. त्या भुरग्याक फाल्यां गरज नासतना तो आतां He is in the dock. He is in the dock. फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, For no fault of his, yeah. सो एव्हरीथिंग कुड हॅव बीन एवॉयडेड. Correct. जर तूं जर भायर सरतालो हातूंतल्यान, तूं जर भायर रावतालो, बाकीचो प्रोसेस फॉलो जातालो, कोण कोणाक ब्लेम करपाक शकना. सो सर बेजिकली दुसऱ्याच्या जे ओवरऑल पब्लीक आसा किंवा जे भुरगे जाणें आन्सर केला, पेरंट्स आसा जे भुरग्याचे, तांकां दिसपाक की बाबा ओके फ्री एंड फेअर जाला, म्हजो भुरगो केपेबल नाशिल्लो, म्हजो भुरगो पास जावपाक शकना, सो ताका मेळ्ळें, तो डिजर्विंग कॅन्डिडेट ताका मेळ्ळें, तातूंत कांयच कोण इश्यू करपाक शकना. पूण जेन्ना असल्यो इश्यूज जातात की तूं रावता, तूं कोणा युनिव्हर्सिटीक तूं इंटिमेट करना की बाबा आपल्यालो भुरगो आसा, आपूण तातूंतल्यान भायर सरता, तो चेंजीस जातात परत्यो 100% एंट्रन्साचे जाता, पेन्सिल घेवन आन्सर जाता, मागीर सर ते एक ते डाउट्स इन्क्रीज जाता. सो जशें हांवें तुमकां पयलीं पसून म्हणलें, लोकांक दिसप सुद्दां, लोकांचो एक पर्स्पेक्टीव सुद्दां आसा तो क्लियर आसपाक की डाउट कांय जावपाक जायना. सर हो पळय जो आतां आमी उलयता आसतना अशी जावपा नाका की आमी कोणाक टार्गेट करतात किंवा problem. कोणाक Yeah, आमी not at all. हय कोणाक आमी बरोय दाखोवपाक सोदना. आमी बायस कोणाचेर हांगा उलोवपाक येवना, आमी आतां एक लोकां मुखार एक व्यू घेवन आयल्यात की बाबा कितें जालां. सो तातूंत भितर हांगा डिस्कशन घुवन इट रिवॉल्व्स रावंड एक अधिकारी, एक ताजो पूत, कारण त्याच खातीर हो इतलो इश्यू जाला, नाजाल्यार हो इश्यू जावचोच नाशिल्लो एकातलो. हांव तुज्या मता कडेन सहमत आसा. अधिकाऱ्याक खबर आशिल्लें, मे बी हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन नाल्यार फॅकल्टी की म्हजो रिलेटीव हे एग्जाम बसता. सो बेस्ट थिंग वूड हॅव बीन की युनिव्हर्सिटी सांगपाचें नाल्यार डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनाक सांगपाचें रिक्ल्यूज मी. प्रॉब्लेम वूड हॅव बीन सॉल्व. दिस इज हे सगळी काम मागीर दुसरी कॉलेजी कडेन सर वता. मागीर इश्यू वाडटा, नाजाल्यार जावचोच ना. आतां दुसरें, आतां ह्या ज्या कन्सर्न भुरग्याचें जालां, आतां इश्यू पळय जाला, तो इश्यू आतां बेस्टोच हायप जाला काय कितें, हो एक हांगा प्रश्न येता की बाबा खऱ्यांनी कांय जालें ना, कोण तरी वाडयता, कोणा तरी एक पर्सनल इंट्रस्ट आसता म्हणून हो इतलो कोण तरी कोणा मुखार काडून हो इश्यू करता काय कितें. जाल्यार सर हातूंत आनी एक इश्यू क्लॅरिटी अशी आसा की हो जो कन्सर्न भुरगो आसा ताका 12च्या मार्क्स ताजे विदीन 60% आसात. Okay. 60 ऑर. फायन. सो तातूंत भितर मागीर जेन्ना एग्जाम कन्सिडर जाता तेन्ना ताजो नंबर जो मेरिट लिस्टा मदीं, आतां दुसरें आसा 60 पडले म्हणून हांव काय म्हणना, 90% पडिल्ले भुरगे आसात आनी हे 90% पडिल्ले सादारणतः 5 भुरगे आसात जे ह्या मेरिट लिस्टान नात. आय सी. आनी हो भुरगो मागीर 100च्या वयर
जे कळ्ळें. लिस्ट आसा थंय पावता. सो तो थंय पावपाचें कारण पर्सेंटेज. सो आतां जेन्ना मेरिट लिस्टाक तूं इतलो पयस पडटा, दॅट इज बिकॉज यू ओनली स्कोर्ड 60 ऑड इन युअर 12th स्टँडर्ड. आनी जेन्ना तूं एडमिशन क्रायटेरिया चेंज जाता आनी ही जेन्ना फुल्ली इंटरनल जी एग्जाम जाता, त्या खातीर सर हांव इशू घेता. ओके, कंप्लीट करया. तेन्ना जेन्ना तुका एडमिशन मेळटा तेन्ना डावट क्रिएट जाता की बाबा 90% भुरगे आशिल्ले ते भायर पडटात. तूं 60%ाचो भुरगो मेळटा आनी हरशीं अदरवायज इन मेरिट लिस्ट यू आर समवेर अरावंड 115, 110ची वयर आसा. सो हो बेजिकली इशू परतो हांगा रेज जाताच की बाबा टू एड टू इट की पेन्सिल यूज जाली. सो होय बी कोणाक फायदो करून घेतलो काय कितें. सर हे हो सगळो घोसाळ्या कातू जाता परतो येवन येवन. आनी इतल्याचेरच येवन उरता की बापूय पूत एक बरोबर आसून म्हळ्यार केलं काय कितें. ओके. आता एविडन्स कितलेच त्या बाबतीन इट पॉइंट्स आउट टू दॅट की बाबा हें जालां. सी आतां हांव ताचे दोन भाग करता. मुखार कितें सांगपाक सोदताले तूं. एक एडमिशनची रूल लास्ट मिनीट चेंज जाले म्हणून थोड्या भुरग्याचे अन्याय जाला. तुवें सांगिल्ले त्या भशेन एक 5 भुरग्यांक दोज हू वेर मोर देन 80% or 90% दे हॅव नॉट गॉट एडमिशन बिकॉज दे चेंज द रूल. करेक्ट. हो एक भाग जालो. आनी दुसरो भाग असो की एंट्रन्स एग्जाम नाल्यार कसली तरेची एग्जाम हे तरेन कंडक्ट करप हे भशेन. कित्याक युनिवर्सिटी पसून एक रूल आसता की म्हाका तर एग्जामिनर म्हणून अपॉइंट केलो नाल्यार पेपर सेटर म्हणून अपॉइंट केलो, आय हॅव टू गिव एन अंडरटेकिंग टू द युनिवर्सिटी दॅट म्हगेलो क्लोज रिलेटीव हे एग्जामी भितर कोण ना म्हणून आय हॅव टू गिव अंडरटेकिंग. सो या म्हणजे कोणी एक पळय हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन आसा ताका हे कळपाक जाय की तो हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशनच ही अंडरटेकिंग फॅकल्टी कडेन घेता की अशें आसा जाल्यार that undertaking should have been given and the whole issue would have been over. पण आता युनिव्हर्सिटी itself has appointed a committee हे इन्व्हेस्टिगेट करपाक. सो ती कमिटी किती म्हणटा. सर ते कमिटीचे रिपोर्ट फक्त जाला आणि अगेन्स्ट जाला इतले म्हाका खबर आसा. ताजी फुडें रिपोर्ट अजून पब्लिश जालो म्हणटकीर न्यूजपेपर रिपोर्टां हांव आयकलां ते प्रमाणे की युनिव्हर्सिटीन क्लियरली सांगलां की आमी कसलोय रूल रिगार्डींग द वेटेज आमी नवो रूल कांय काडनाशिल्लो. सो पोन्नो रूलच फॉलो करपाक जाय आशिल्लो. सो आतां हातूंतल्यान वाट कशी काडटले. सर जेन्ना युनिव्हर्सिटी अशी म्हणटा तेन्नाय बी परते ह्या सगळ्या हाजेर परतो एक डावट क्लाउड क्रिएट जाता न्ही की बाबा युनिव्हर्सिटी इज द बॉस न्ही बाबा सगळ्या परस हेड इज युनिव्हर्सिटी न्ही. सो युनिव्हर्सिटीन लास्ट टू लास्ट युनिव्हर्सिटीन येस म्हणपाक जाय आशिल्लें की बाबा आपणे सांगलां आनी तुवें केलां जाल्यार परतो इशू नाशिल्लो. आय सी. पण जेन्ना युनिव्हर्सिटी तुका सांगता की आपणे हें सांगलें ना तरी तुवें केलां जाल्यार सर परती सगळी ह्यो कंटिन्युटी सगळे परती येता. ज्यो आमी इतले वेळ उलयला की जे जावपा नाका आशिल्लें आनी जें जाता आमी म्हणटात ते आतां ते समज जर इंडिपेंडंट बॉडी जी बसल्या ह्या कामा खातीर तीच सांगता आपणे तुका करपा लायला जाल्यार परतो इशूच नाशिल्लो. तो जेन्ना ना म्हणटा तेन्ना परते सगळे बॉयल्स डावन टू सेम न्ही अशें. मुखार स्टेप कितें घेवप. मुखार सर स्टेप म्हणल्यार म्हज्या मतान नाव इट कम्स टू द मॅनेजमेंट. ओके. मॅनेजमेंटान हो इशू कसो हाताळचो तो पळोवचो पडटलो. आतां सर 2-3 भाग आसात. एक म्हणल्यार एक मनीस जो आसा ताजें क्वॉलिफिकेशन कितलें, ताजे कॉलेजी खातीर कॉन्ट्रिब्युशन कितलें, तो आसप म्हणल्यार बेनिफिट्स कितले. सो हे प्लस एंड मायनस आसा ते तुवें वे करचें पडटलें. सेकेंडली बाबा आयच्या दिसाक जो ओवरऑल आवाज जो येता तो कसो आसा म्हणल्यार हो अशाच तरेन लायटली इशू हँडल केलो आनी चल काबार करया म्हणलो जाल्यार पब्लीक एट लार्ज तूं कितें मेसेज दिता एज अ मॅनेजमेंट ऑफ अ लॉ कॉलेज. सर इम्पॉर्टंट इज इट्स अ लॉ कॉलेज नॉट जस्ट. सो आयदर ऑथॉरिटीज 3 आसा धरया
एक लोकल मॅनेजमेंट ऑफ द इन्स्टिट्यूशन, व्यवस्थापन. दुसरें आसा डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन, कित्याक ही सगळी एडमिशन पळय जातात, इट इज डन थ्रू ए कॉमन चॅनल, आनी द कॉमन चॅनल इज डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन. ऑल एप्लिकंट्सान ती कॉमन पोर्टलाचेर एप्लाय केला न्ही, फक्त एग्जाम कंडक्ट केल्या इन्स्टिट्यूशनान. करेक्ट. आनीक लोकांक कळपाक जाय म्हणून हांव सांगता, इन्स्टिट्यूशन एग्जाम कंडक्ट केले तेन्ना पेपर सेटिंग पसून इज डन बाय बोथ द इन्स्टिट्यूशन्स, नॉट बाय वन. आणि इव्हॅल्युएशन एंड असेसमेंट ऑल्सो इज डन बाय बोथ द इन्स्टिट्यूशन्स. म्हणजे हांवें आयकला ते प्रमाणे तो असो की जे भुरगे मडगांव कार्य लॉ कॉलेजीक पळय बसतात तांचो असेसमेंट हांगा जाता, आनी जे भुरगे पळय पणजी बसतात, 2 सेंटर दवरल्यात भुरग्यांक बऱ्या पळोवपाक, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा, तांचो असेसमेंट ते करतात. आनी मागीर ते मागीर असेसमेंट केल्लो मागीर सिन्स द नोडल एजन्सी, सो ओनली इश्यू इज ऑफ द नोडल एजन्सी. नोडल एजन्सी एग्जामी वॉज द कार्य लॉ कॉलेज, सो तांगे असेसमेंट रिजल्ट ते हांगा धाडटात, आनी देन दीस पीपल फीड ऑन द डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन पोर्टल, आनी मागीर ते आउट जाता. मागीर ते तुगेले मेरिट लिस्ट मागीर आउट जाता. सो जेन्ना आमी आतां अशी गोश्टी जावची न्ही, आनी ताजेर एक देखरेख आसची, ताजेर एक नियंत्रण आसचें, म्हणून सम कायंड ऑफ स्टेप्स म्हणटा ते वेवस्थापनान घेवपाक जाय. थोडी स्टेप्स डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनान घेवपाक जाय, आनी थोडी स्टेप्स युवा युनिव्हर्सिटीन घेवपाक जाय, सो दॅट एटलिस्ट देर इज अ फिलींग दॅट जाणी पळय चूक पळय केल्या, जी करपाची न्ही पळय केल्या, मे बी इट इज ए नॉट ए आय मीन नॉट ए मोरल, दे हॅज नॉट गॉन एज पर द morals required and ethics required for a profession, for I'm not saying legal profession, for teaching profession. Okay, म्हणजे ती एक पूण कितें कसले तरेचे एक्शन ह्या ऑथॉरिटीजांनी घेवपाक जाय न्ही, दॅट इज वन एक्शन घेवपाक जाय. भुरग्यांचे कितें हां, भुरग्यांक हांगा म्हज्या मतान टार्गेट भुरग्यांक जावपाक जायना. सो Okay. इवन सर लास्ट समज जर आतां हांव एक एग्जामी बसलो, ओके, हांव आयच्या दिसाक एग्जामीक पास किंवा फेल ठरलो. आतां फेल जालो जाल्यार म्हजो ग्रिवन्स आसपाक शकना, कारण हांव फेल जालो. आज समज जर हांव एक एग्जामीक पास जाता आनी म्हाका समज जर सीट मेळना, सो सीट मेळना, इवन दो हांव पास जाला आनी हांव एलिजिबल आशिल्लो, जाल्यार म्हजो ग्रिवन्स जालो. सो हो ग्रिवन्स अशे भशेन सेटल करपाक वता येता की फ्रेश एग्जाम कंडक्ट समज जर केली. ओके. अमय, एक इज फ्रेश एग्जाम. फ्रेश एग्जाम म्हणल्यार परत टेन्शन भुरग्यांक ते एग्जामी बसपाक, ताजे आनी वेगळें सोल्युशन आसपाक शकता. आवर कंटेन्शन इज, आवर मेन कंटेन्शन कितें की द वेटेज. वेटेज म्हणटा ती 50% क्वॉलिफायींग एग्जामी दिवपाक जाय, 50% एंट्रन्स एग्जाम दिवपाक. जर तर आतां डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशन गोवा युनिव्हर्सिटीन मेरिट लिस्ट जर तयार केलें विथ दीस वेटेज, रिजल्ट इज द सेम. ओके, अनलेस तुजे कडेन आनी वेदर अदर ग्रिवन्सेस आर देयर, इफ देर आर नो अदर ग्रिवन्सेस, लिस्ट तयार करपाचें विथ 50% वेटेज फॉर द क्वॉलिफायींग एग्जाम, 50% वेटेज फॉर द एंट्रन्स टेस्ट. परतो टेस्ट घेनासतना दीस अनदर वे आउट. हें जातकर आनी मेरिट लिस्ट तयार करतकर अशें जावपाक शकता की आतां पळय मेरिट लिस्ट पळय मारला, तातूंतले थोडे भुरगे इजेक्ट जातले, ते भायर पडटले, आनी जे भुरगे पळय हातूंत पळय ना थोडे, मे बी 10 नाल्यार 12 जाण ते हातूंत भितर परते येतले न्ही. पॉसिबल आसा, पॉसिबल आसा, हें खूब खूब हातूंत भितर हें पॉसिबल आसा. पॉसिबल. पूण प्रॉब्लेम कितें आसा, भुरग्यांनी ऑलरेडी एडमिशन घेतलां, क्लासीस ऑलरेडी चालू जाल्यात, म्हाका खबर ना जाल्यात क्लासीस चालू जाल्यात, सो भुरग्यांक ऑलरेडी एडमिशन घेतलां, सो भुरग्यांचे वर्स पेड्ड्यार जावपाक जायना. सो फायनली जे पळय हातूंतले आतां लिस्ट तर सारकी रुला प्रमाणे जो रूल आसा त्या प्रमाणे तर केलें, जे भुरगे हातूंतले पळय इजेक्ट पळय जातात, जे भुरगे हातूंत भितर सरतात तांकां प्रॉब्लेम ना, तांकां तांगेले ड्यू मेळ्ळो, तांकां तांगे जस्टीस. जे भायर पडटात तांचेर इनजस्टीस जावपाक जायना, बिकॉज ते ऑलरेडी एडमिशन घेतला, पण ते आसतले व्हडली जावन कितले, ते हॉस्टेल जावन जावन व्हडली मे बी 10 नाल्यार 11, ताजे वयर आसपाना, ते काय 430 आसपाना. सो ह्या वर्साक युनिव्हर्सिटी म्हणपाक फक्त ह्या वर्साक वाडयले ओनली फॉर दीस इयर. वाडोवपाचे 10 वाडोवपाचे धरया, एक 5 हांगा वाडोवपाचे, 5 त्या कॉलेजी वाडोवपाचे, नाल्यार हांगा 10 वाडोवन 10 हांगा वाडोवपाचे. इफ दॅट कॅन बी डन, आय थिंक द इश्यू इन द स्टुडंट इंटरेस्ट कॅन बी सॉल्व. कित्याक अल्टिमेटली तांचे लायफाक कांय इश्यू प्रॉब्लेम जावपाक जायना. दॅट्स व्हॉट आय फील. द इश्यू कॅन बी सॉल्व. परत आनी एग्जाम कंडक्ट कर, एकेडेमीक इयर परत फुडें व्हर,
मागीर सगळे मागीर ते हालता Tensions सगळे वर्सां हालता दॅट इज आय मीन दॅट कुड बी ए Correct. सोल्युशन Correct. इफ देर इज नो अदर पॉयंट. खरें हय सीट वाडोवप आनी भुरग्यांक जर परते एकोमोडेट जर केले वाडोवप म्हणल्यार बेश्टे ब्लँकेट वाडोवपाक गरज ना. ना ऑलरेडी एक लिस्ट तुमचे कडेन आसा हय. आनी एक लिस्ट तुमी तयार तयार करतात करा. जे इजेक्ट जातात हय. ते कितले कितले ताचे भुरगे? खातीर दवरपाचे इजेक्ट जातात ते हे सोल्युशनाचेर न्ही. ह्या पॉयंटाचेर सोल्युशन जावपाक शकता बरें सोल्युशन जावपाक शकता